नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. छत्तीसगडात विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट. महादेव ॲप बॅटिंग घोटाळ्यात मुखेलमंत्री भूपेश बघेल घुसपल्ल्याचो प्रधानमंत्र्यांचो आरोप. मध्य प्रदेशात वेंचणूक प्रचार सभांनी स्टार प्रचारकांचो तुफानी प्रचार. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केलो आपापल्या पक्षा खातीर प्रचार. हैदराबादात आयकर विभागाची फार्मा कंपन्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या तसेच राजकीय फुडाऱ्यांच्या घरांचेर धाडी. ब्रिटनाची घरमंत्री सुबेला ब्रेवरमॅन हांका प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांणी ब्रिटन मंत्रिमंडळांतल्यान उडयली काडून. आणि बुधवारा ऐतिहासिक वानखेडे मैदानाचेर संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीचो जातलो पयलो उपांत्य खेळ. भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगड भोंवडेर आसात. मुंगेली हांगा आयोजित विजय महासंकल्प रॅलीत तांणी वांटो घेवन थंय जमिल्ल्या भौसाक संबोधित केलें. राज्यातल्या पयल्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक भोवमत मेळटलें असो विस्वास तांणी उक्तायलो आणि मतदारांक पक्षाचेर विश्वास दाखयल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. आणि आपल्या उलोवपांत तांणी काँग्रेसीचे वडील फुडारी तशेंच छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप लायलो. तसेच महादेव ॲप बॅटिंग घोटाळ्याच्या मुद्द्याचेरय तांणी उलोवप केलें. पूरा देश वोकल फॉर लोकल, सब लोग हर चीज स्थानीय खरीद रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं. क्यों? हर एक को लगता है अब देश को आगे बढ़ाना है. इतना सारा करोड़ों लोग सोशल मीडिया में है. आपको मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानीय चीजें खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं उन्होंने एक नहीं की. बताइए, क्या ये देश सेवा है? क्या ये गरीबों की सेवा है? क्या ये युवाओं के रोजगार की सेवा है? क्या स्थानीय चीजें खरीदना? गांधी जी कह के गए हैं. मोदी तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ रहा है. कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है. इसलिए ऐसे लोगों का इस देश में जितना समय ज्यादा दबदबा रहेगा ना, देश दबता जाएगा. छत्तीसगड प्रचार भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशातल्या बडवानी हांगा प्रचार सभेत उलोवप केलें. आदिवासी समाजा खातीर बिरसा मुंडाच्या गांवांतल्या नवी येवजण सरकार सुरू करता अशी माहिती मध्य प्रदेशातल्या बडवानीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है. कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं. यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है. कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है. कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है.
17 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नेटान वांटो घेतात. गृहमंत्री अमित शहा हांणी आयज मध्य प्रदेशातल्या सिरोंज हांगा आयोजित प्रचार सभेत उलोवप केलें. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान लोकां खातीर वेगवेगळे येवजणे तयार करून तांकां अर्थीक मजत पावयली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. जिनको नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है. अब मुझे बताओ भाई, ये जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो लोग मध्य प्रदेश और देश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल देशभक्तों की टोली जैसी मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर. ही रॅली सोंपोवन अमित शहा गुनातल्या चाचोड आनी गधोगड मतदारसंघात आयोजित रॅलीत वांटेकार जातले. इतले मजगती काँग्रेसीचे स्टार प्रचारक मध्य प्रदेशात आयोजित प्रचारात व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्यात. राहुल गांधी 3 वेंचणूक सभेक संबोधित करतात, जाल्यार काँग्रेसीचे वडील फुडारी कमलनाथ हांणी प्रचार सभेत वांटो घेतलो. मध्य प्रदेशात भाजपान आयज विधानसभा वेंचणुके खातीरचो जाहीरनामो उजवाडात हाडलो. ह्या जाहीरनाम्याचेर काँग्रेसीचे फुडारी कमलनाथ हांणी प्रतिक्रिया दितना सांगलें की भाजपाचो जाहीरनामो म्हळ्यार काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्याची नक्कल आसा. काँग्रेसीन वेंचणूक जिखपा खातीर 14 गॅरंटीचे मुद्दे आपल्या जाहीरनाम्यात सूचित केल्यात, जातून काँग्रेसीन मोठ्या प्रमाणात फ्रीबी म्हळ्यार फुकट मेळपी वा सवलती आशिल्ल्या येवजण्यांची वळेरीच जाहीर केल्या. ह्याच फाटभुंयेर भाजपान लेगीत तांची वळेरी उजवाडाक हाडल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची गॅरंटी म्हळ्यारच भाजपाचो विश्वास अशें भाजपाच्या जाहीरनाम्यात म्हळां, जातून लाडली बहन को पक्का मकान, 450 रुपयांत गॅस सिलिंडर, कुटुंबातल्या एकल्याक नोकरी, स्वयंरोजगारा खातीर 15 लाखांचे रीण, चली जल्मल्यार लाडली लक्ष्मी येवजणे खाला 2 लाख रुपया आणि 12वी मेरेनचे फुकट शिक्षण अशा घोषणांचो आस्पाव भाजपाच्या जाहीरनाम्यात आसा. चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, केवल एक पार्टी का नहीं है. ये पिपरिया के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और आपको इस भविष्य का रक्षक बनना है. मैं देख रहा हूं इतने नौजवान यहाँ, देख के मुझे बड़ी चिंता होती है. बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का, हमारे होशंगाबाद जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में. ये प्रशासन पृथ्वीपुरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं. ये सुन लें कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे और ऐसा कोई छूटेगा नहीं. ये सुन लें, 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको. हैदराबादात आयज बऱ्याच सुवातांचेर आयकर विभागान धाडी घातल्यो. बऱ्याच फार्मा कंपन्यांचे मालक आनी कर्मचाऱ्यांचेर आयकर विभागान धाडी घातल्यात. तेलंगणाची घरबांदावळ मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी हांच्या घराचेर लेगीत आयकर विभागान धाड घाली. आयकर विभागाच्या 10 पंगडांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर धाडी घालप सुरू केलें. हालींच काँग्रेसचे उमेदवार पोंगुलेट्टी श्रीनिवास राव हांच्या घराचेरय आयकर विभागान धाड घातिल्ली. आनी त्या खबरापत्रान घेवया एक ल्हानसोच विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाँ किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में, मुझे भी तो बताओ. 2
द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो, जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। It's party time. Let's go. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever. Best friend forever. ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात बांदकाम चालू आशिल्ल्या सिलक्यारा बोगद्यांत पावसाण कोसळपाच्या घडणुकेक लागून थंय काम करपी खुबशे कामगार आडकून पडल्यात. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी ह्या वाठाराची पळोवणी करून मजत कार्याचो नियाळ घेतलो. ह्या कामगारांक भायर काडपा खातीर आपतकालीन यंत्रणा झुजा पावंड्यार वावुरता अशें तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां कळयलां. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी ह्या मजत कार्याक कसलेय तरेची अर्थीक मजत केंद्र सरकार करतले अशेंय तांणी कळयलां. अशें मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. ठीक है, मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए. उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है. एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है. इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहां पर किया जा रहा है. और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहां पर भेज कर लगभग 60 मीटर से ज्यादा का रास्ता बनाना है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है. गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहां भेजी हैं. ह्या बोगद्यात 40 कामगार अडकून पडल्यात असो अदमास आसा. तांकां जेवण आनी उदक पावोवपाची वेवस्था यंत्रणा करता अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग आनी साधन सुविधा महामंडळाचे संचालक अंशु खालको हांणी खबराकारांक दिली अशी माहिती. इस समय शॉर्ट क्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है. उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं. तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा. दिवाळीच्या उपरांत दिल्ली एनसीआरांतले प्रदूषण परत एक फावट वाडलें. दिल्लीचो वायू गुणवत्ता सूचकांक अजूनय धोकादायक आसा. दिल्लीच्या वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ले म्हायती प्रमाण वायू गुणवत्ता सूचकांक 300 मेरेन पावला. राजधानी दिल्लीतल्या बऱ्याच वाठारांनी धुकें दिश्टी पडटा. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान राजकारणय बरेंच तापलां. दिल्ली सरकारांतले मंत्री गोपाल राय हांणी दिवाळेक लावपी फोग प्रदूषणाक कारणीभूत थारला अशें म्हळां. दिवाळीच्या फोगाक भारतीय जनता पक्ष कारणीभूत आसा अशें गोपाल राय हांणी म्हळां. जाल्यार दिल्ली सरकारान राजकारण करिनासतना प्रदूषणाचेर वेळार उपाय केल्लो जाल्यार आयज दिल्लीच्या नागरिकांक प्रदूषणाक तोंड दिवचें पडचें नाशिल्लें अशें भाजपाचे म्हणयारे शहाजाद पुनावाला हांणी म्हळां. इसमें अगर और चीजें ऐड होती हैं तो पुनः प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने की संभावना देखी जा रही है. इसलिए अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे. 18 में की मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है. हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे. भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है. मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज सावन 16 नोव्हेंबर मेरेन अमेरिकेच्या भोंवडेर आसतले. 13 आनी 14 नोव्हेंबराक जावपी IPEFच्या मंत्रीस्तरीय बसकेत ते वांटेकार जातले. इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क ह्या IPEF समूहात 14 देशांचो आस्पाव आसा. ह्या समूहात आस्पावी सदस्य देशांचो संवसारीक एकूण घरगुती उत्पादनांतलो 40% वांटो आसा. ह्या समूहात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी,
इंडोनेशिया, जपान, कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम हे देश ह्या समूहाचो भाग आसात. ह्या भोंवडेर मंत्री गोयल, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव जिना रायमंडो तशेंच अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन ताई हांच्या वांगडा बसका करतले. विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक आनी तांच्या घरच्यांची भेट घेवन तांकां दिवाळीची परबी भेटयली. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी आपल्या घरकान्नी सयत तांची भेट घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी धाडिल्ल्या दिवाळीच्यो वस्तू तांकां भेटयल्यो. उपरांत तांणी लंडनच्या स्वामी नारायण देवळाक भेट दिवन प्रार्थना केली आनी थंय हाजीर आशिल्ल्या भारतीय समुदायाक संबोधित केलें. In the manner in which we had a very successful G20 presidency in very difficult circumstances. The world did not believe that we could get everybody together. And it took a Prime Minister like Narendra Modi to do that. Similarly, we have come through a very difficult period like the entire world has on COVID. But India is today the fastest growing large economy, and there is a very good reason. It is growing because today there is leadership, there is vision, there is good governance. चीनातल्या बाजारपेठेंतल्यान अमेरिकेत येवपी माल उणो जाल्ल्या कारणान भारतांत तयार जाल्ल्या मालाक अमेरिकेतली बाजारपेठ आतां काबीज केल्या. 2018 सावन 2022 मेरेन चीनातल्यान अमेरिकेत आयात जावपी मालात 10% उणाव आयला, जाल्यार भारतांतल्यान अमेरिकेत आयात जावपी माल 44% वाढला. आनी आता खबरापत्रांनी घेऊया एक ल्हानसोच विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया. ह्या ल्हानशा विसवापर्यंत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. ब्रिटनचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांणी तांच्या मंत्रिमंडळातली घर मंत्री सुवेला ब्रेवरमन हिका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्या. तांणी फिलिस्तानी समर्थक प्रदर्शन करप्यांकडेन पुलिसांची वागणूक खूपच उदार आशिल्ली असो आरोप केल्लो. इस्रायल हमास युद्ध सुरू जाले उपरांत ब्रिटनात जी प्रदर्शनां सुरू जाल्ली ताचेर मेट्रोपॉलिटन पुलिसांनी कडकसाण दाखोवंक ना अशें वक्तव्य तांणी केल्लें. फिलिस्तानी समर्थकांनी कायदो मोडून लेगीत तांचेर कारवाय करूंक ना असोय आरोप तांणी केल्लो. ह्या वक्तव्या उपरांत विरोधी पक्ष आनी तांच्याच पक्षांतल्या लोकांनी तिका बरखास्त करपाची मागणी केल्ली. अमेरिकेच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण उदेंत सिरियांतल्या 2 सुवातांचेर हवाई हल्ले केल्यात. ह्या सुवातांचेर इराणान पाठिंबो दिल्ल्या अतिरेकी गटाचे प्रशिक्षण तशेंच शस्त्र सामुग्री दवरपी सुवातो आस्पावीत आशिल्ल्यो. अमेरिकी लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉप्स हांणी 17 ऑक्टोबर सावन केल्ल्या सुमार 50 लष्करी हल्ल्यांत अमेरिकेची लष्करी ठिकाणां उध्वस्त जाल्यात, जातूंत 50 अमेरिकी सैनीक जखमी जाल्यात. हाका प्रत्युत्तर म्हण हे हवाई हल्ले केल्ल्याची म्हायती संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन हांणी दिल्या. तांणी जारी केल्ल्या सूचनापत्रांत नमूद केल्ल्या प्रमाण अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांणी अमेरिकी सैनिकांच्या सुरक्षेक प्राधान्य दिला आनी हे हवाई हल्ले तांच्याच आदेशावेल्यान केल्यात अशें स्पश्ट केलां. उत्तर इस्रायलात अतिरेकी गटान केल्ल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हण इस्रायल संरक्षण दळाच्या विमानांनी लेबनॉनांतल्या कितल्याशाच हिजबुल्ला अतिरेकी गटांच्या तळाचेर हल्लो केलो. इस्रायलच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 2 वेगवेगळ्या हल्ल्यांत इस्रायली सैनिक 7 आनी 10 नागरीक जखमी जाल्यात. हिजबुलान ह्या हल्ल्याची जापसालदारकी घेतल्या. गाजात झूज अदीक खर जाल्ल्यान थंय आडकून पडिल्ल्या पर्यटकांनी तशेंच जखमी पॅलेस्टिनी नागरिकांनी इस्रायलांत परत येवपा खातीर राफा शिमेचो वापर केला. इस्रायलच्या सुरक्षा सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही राफा शीम उक्ती केल्या उपरांत पर्यटक आनी जखमी फिलिस्तानी नागरिकांचो पयलो पंगड गाजा सावन इस्रायलांत पावलो. इस्रायलाच्या सुरक्षा दळान दिल्ले म्हायती प्रमाण गाजा हांगा चालू आशिल्ल्या झुजांत 11,078 गाजांतले नागरीक हवाई हल्ल्यांत आनी तोफ हल्ल्यांत मरण पावल्यात. हातूंत सुमार 40% भुरग्यांचो आस्पाव आसा. मंगळार सावन 42वो भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावो दिल्लीतल्या प्रगती मैदानाचेर सुरू जाता. ह्या मेळाव्यात 13 देशांतले वेपारी वांटेकार जातले.
अंदू ह्या मेळाव्याची संकल्पना वसुधैव कुटुंबकमाचेर आधारित आसा। 19 नोव्हेंबर सावन हो मेळावो भौसा खातीर उक्तो जातलो। दूरदर्शना कडेन उलयतना ITPOचे OSD कर्नल पुष्पम कुमार हांणी हो मेळावो अंदू अदीक व्हडा प्रमाणात आयोजित केला अशें सांगलें। वो हमारे नए और भव्य भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। हमारे 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स तैयार हैं और पुराने 7 एग्जीबिशन हॉल भी शामिल हैं। कुल 1,10,000 वर्ग स्क्वायर मीटर के ग्रॉस एरिया में यह मेला आयोजित। मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। बेसिकली इसका अर्थ है कि हम आप सभी को ट्रेड के द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। आनी आतां खेळा मळार संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींतलो उपांत्य फेरयेंतलो पयलो खेळ बुधवारा भारत आनी न्यूझीलंडा मजगती जातलो। दीस रातीचो हो खेळ इतिहासीक वानखेडे मैदानाचेर जातलो। लीग खेळांत भारतान 9 मदले 9 खेळ जिखून पयली सुवात मेळयली, जाल्यार 9तल्या 5 खेळांत न्यूझीलंडान जैत जोडून 4थी सुवात मेळयल्या। काल जाल्ल्या भारत आनी नेदरलँड मजगतीच्या लीग खेळांत भारतान नेदरलँडाचेर 160 धांवड्यांनी जैत जोडले। श्रेयस अय्यर आनी KL राहुल हांणी शेकड्याची खेळी करीत भारताक 410 धांवड्यो करपाक मजत केली। उपरांत खेळपाक देंविल्ल्या नेदरलँडान 47.5 षटकांत सगळे गडे वगडावन 250 धांवड्यो केल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय क्रिकेट पंगडाक फुडल्या खेळा खातीर परबी भेटयल्या। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। छत्तीसगडात विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट। महादेव ॲप बॅटिंग घोटाळ्यांत मुखेलमंत्री भूपेश बघेल घुस्पल्ल्याचो प्रधानमंत्र्यांचो आरोप। मध्य प्रदेशात वेंचणूक प्रचार सभांनी स्टार प्रचारकांचो तुफानी प्रचार। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केलो आपापल्या पक्षा खातीर प्रचार। हैदराबादात आयकर विभागाची फार्मा कंपन्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या तसेच राजकीय फुडाऱ्यांच्या घरांचेर धाडी। ब्रिटनाची घरमंत्री सुवेला ब्रेवरमॅन हांका प्रधानमंत्री ऋषी सोनक हांणी ब्रिटन मंत्रिमंडळांतल्यान उडयली काडून। आणि बुधवारा इतिहासीक वानखेडे मैदानाचेर संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीचो जातलो पयलो उपांत्य खेळ भारत आनी न्यूझीलंडा मजगती। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।